नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। केंद्रीय बजेटान गोयाक मायनिंग पॅकेजीची आशा ना। मुख्यमंत्र्याचे स्पष्ट संकेत। एक रकमी वर्सुकी अनुदान, लिजांचे पर्यावरण दाखले मुक्त करपाचेर भिस्त। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। फोंड्यांतूय सरकार पक्षाची झेडपीक फोडाफोडी। महादेव नायकाचे शिरोडे सोडल्यार तिनूय मतदारसंघांत झेडपी फोडले। दवळीकाराची पाका कापून मगोचे गडाक भुयार मारपाचे यत्न। खासा रिपोर्ट। कळंगुटेचो आमदार मायकल बसलो उपासाक। कळंगुटे शिंदळकी ड्रग्स बेकायदेशीर धंदे वाडले म्हूण मायकलाचो आरोप। शेक मोडपाचे केशीन आपल्याक आरोपी केलो म्हूण निशेध। बाळंटिणींक म्हूण सुरू केल्ल्यो नियोनेटल अँब्युलन्सी 2 वर्सां खात्यात धुल्ल। पॅरामेडिक्साचे ट्रेनिंगेचेर मोडिल्लो पयसो उदकांत। 108चे संपा उपरांत सरकारी कामगार कारभार उक्ताडार। पणजीचो नवो आमदार सिद्धार्थ कुंकळेकाराक सभापतीन दिलो पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत। पणजे कोयर आनी ट्रॅफिकाचो प्रस्न सोडोवंक पयलीं लक्ष घालपाचे सिद्धार्थाचे उतर। आनी काँग्रेस पक्ष पावण्यार झेडपी वेंचणुकेक ना तयार। आमदार आनी प्रदेश कार्यकारिणीचे बसकेन काँग्रेसीचो निर्णय। सुत्रां सांगतात काँग्रेसीचे उमेदवार अपक्ष म्हूण रावतले वेंचणुकेक। खबरो विस्तारान। केंद्रीय बजेटान गोयाक मायनिंग पॅकेजीची व्हडलीशी आशा ना। मुख्यमंत्री पार्सेकारान प्रुडंटाक स्पष्ट संकेत दिलो। मायनिंग बंद आशिल्ल्यान आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिल्ली वतना अर्थमंत्री जेटली कडेन गोंया खातीर खास पॅकेज मागिल्ली। पार्सेकार म्हणटा पॅकेजीची व्हडलीशी आशा ना, मात नीती आयोगा मुखार आपलो वर्सुकी एक रकमी अनुदानाचो प्रस्ताव मान्य जाव येता। मायनिंग लिजांचे पर्यावरण दाखल्यावेली स्थगिती काडपाचेरूय पार्सेकार आशावादी दिसता। पळयात मुख्यमंत्र्याची बजेट विश लिस्ट एक्सक्लुझिव्ह। केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली येता ते शेनवारा 28 फेब्रुवाराक ताचो दुसरो अर्थसंकल्प मांडटा। मेक इन इंडिया बजेट म्हूण ह्या अर्थसंकल्पाची सध्या चर्चा चल्ल्या। मात मोदीक लक्की म्हणपी गोंय सध्या मायनिंग बंद आशिल्ल्यान अडचणीत आसतना गोंयच्या पदरात कितें पडटले काय म्हूण गोंयचे मायनिंग आनी ट्युरिझम वाठारांतले लोक दोळो दवरून आसात। प्रुडंटान मुख्यमंत्री पार्सेकाराक विश लिस्ट विचारले। आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकारान अर्थमंत्र्या कडेन मागिल्ले मायनिंग पॅकेजीची ताका व्हडलीशी आशा ना। 1000 कोटीची मागणी केली म्हज्या पयलींच्या मुख्यमंत्र्यान केल्ली ती, पूण हांव तितूनसून व्हडलो होपफूल आसा असो न्हय। तशें म्हजें राज्य म्हजें सरकार किंवा म्हज्या पक्षाचें आसा म्हणून वेगळें असो एटिट्यूड आमचे लोक दाखयणारे न्हय। दिल्ली आपली फोनार कामां जातात। 2-3 म्हयन्या भितर पॅकेज मेळटली म्हूण पर्रीकर रक्षा मंत्री म्हूण दिल्ली वतना नोव्हेंबरात उलयल्लो। चित्र पळयल्यार पॅकेजीचे वारे गेल्ल्यान जमा। त्या परस पार्सेकराची प्रधानमंत्री मोदीचे धोरण आनी नीती आयोगाचेर चड भिस्त। पंतप्रधान मेळटा जेणी सक्सेसफुली मुख्यमंत्री पद सांबाळलें किंवा सक्सेसफूल मुख्यमंत्री असले आनी असो मनीस थंय बसल्यामुळे जे स्टेट एलोकेशन हे कन्सिडरेबल जातले आनी बऱ्यो ग्रँट्स सगळ्या राज्यांक मेळटल्यो। केंद्राच्यो येवजण्यो गोंयाक लागू पडनात। मुख्यमंत्री म्हणटात त्या परस गोंयाक वर्सुकी एकर कमी अनुदान दियात। गोंय गरज आसा तशें वापरतले। नीती आयोगा कडेन ताणें हो प्रस्ताव घाला। त्यामुळे वार्षिक एक क्वांटम ऑफ ग्रँट दिली जाल्यार राज्याक ती सोयीची पडटा। मायनिंग लिजांच्या पर्यावरण दाखल्यावेली स्थगिती केंद्रीय आणि राना पर्यावरण मंत्रालय काडटले म्हूण मुख्यमंत्री बरोच आशावादी दिसता। मायनिंगच्या बाबतीत जी ECs विड्रॉल केल्ली आसात ती विड्रॉल ऑर्डर विड्रॉ जावंक जाय ही मागणी आसा जी हांव पर्स्यू करीत आसा आनी ती जातली। मुख्यमंत्री पार्सेकराची भाशा पळयल्यार गोंयाक मायनिंग पॅकेजीची व्हडलीशी आशा ना। केंद्रात बीजेपीचे सरकार असले म्हूण गोंयात खासात रातामेन मागचो ही मानसिकताय पार्सेकराक बरोबर दिसना। मात गोंय केंद्राचे एकर कमी अनुदानाचेर भिस्त दवरून रावला। केंद्रीय अर्थसंकल्पांतल्यान हातूंतले कितें हातात पडटा ते शेनवारूच सांगतलो। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। उत्तर आणि दक्षिण गोयच्या मतदारसंघांचे डिलिमिटेशन आणि आरक्षण सरकार पक्षाच्या फावरात कशें केला ते फाटले 2 दीस प्रुडंट एक्सपोज करीत आसा। सरकार पक्षान फोंड्याय तेच केला। फोंड्या मगोचो गट त्या गडाक भुयार मारपाची येवजण चल्ल्या। फोंड्या काडून दक्षिणेत घाला। फोंड्याचे झेडपीचे सगळे नंबर आरत्याचे परते केल्यात।
बीजेपीच्या महादेव नायकाचे एक शिरोडे सोडल्यार फोंडे धरून ढवळीकाराचे सगळे मतदारसंघ जाय तशे फोडल्यात. पळयात खासा रिपोर्ट. झेडपीचे पंचनाम्याचेर फाटले 2 सिरिजात प्रुडंटान उत्तर आणि दक्षिण गोंयचे झेडपी मतदारसंघातले डिलिमिटेशनाचो घुसपागोंदळ दाखयलो. ह्या झेडपी वेंचणुकेत फोंडे काडून दक्षिण गोंयांत घाला. त्या खातीर फोंडेचे झेडपी मतदारसंघाचे नंबर बदलल्यात. मात बीजेपीचे वजन आसा थंय एकाचे 2 झेडपी मतदारसंघ केल्यात. मंत्री जायत सावन सुदीन ढवळीकारान फोंडे आपले हातपाय पसरूंक सुरवात केल्ले. आमदाराची संख्या 3 पावली. फोंडेच्या डिलिमिटेशनात सरकार पक्षान दुसऱ्यांची पाकां कापून आपली सिटां वाडोवपाचो यत्न केल्या हे उघड दिसता. फोंड्याची सिटां वाडोवपाचे गणित. कुर्टीतले उजगांव गांजे वेगळे काडून नवो झेडपी केलो. कवळे फोडून बोरी नवो मतदारसंघ केला. बाकीच्या जाग्यां भशेन डिलिमिटेशनात फोंड्याचे झेडपी मतदारसंघातूय बरीच फोडाफोडी केल्या. तिवरी आणि बांदोडा झेडपी मतदारसंघ नाच केले. बांदोडे फोडून कवळे आणि वेलिंग वाटून घाले. तिवरे काडून बेतकी खानोळा मतदारसंघ केलो. वेरे वागुर्मे काडून कुर्टी घाले. केरी काडून बेतकी खानोळात घाले. वेलंगांतलो केरी आणि भोमा हाडकोण काडून बेतके घालो. फोंडे 3 झेडपी मतदारसंघ फोडून 3 नवे झेडपी मतदारसंघ तयार केल्यात. मात महादेव नायकाचो शिरोडा झेडपी मतदारसंघ आसा तस्सो दवरला. तातूंत शिरोडा आणि पंचवाडी आसात. नवे डिलिमिटेशनात फोंड्याचे राखीव मतदारसंघ वाडले. फोंड्या 6 झेडपी उरले. फोंडे तालुक्यात राखीव मतदारसंघ 4 वयल्यान केले 5. 2010 बायलांक 2, ओबीसी 1 आणि एसटी 1 आशिल्लो. 2015 बायलांक 1, ओबीसी 2, ओबीसी बायल 1, एसटी 1. विरोधकांची पाकां कापून सरकार पक्षाचे झेडपी वाडोवंक डिलिमिटेशनात सरकार पक्षान केल्ली कसरत स्पश्ट दिसता. मात असले मॅन्युपुलेशनांतल्यान सरकाराचे सादतले काय आंगलट येतले ते 18 मार्चाक गोंयकारांनी झेडपीचो कौल दिल्या उपरांतूच स्पश्ट जावपाचे. पणजेच्यान प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आपल्या लोकांक घेवन उपासाक बसला. कळंगुटे शिंदळकी ड्रग्साचो धंदो आनी बेकायदेशीर धंद्याआड मायकलान लोकांक एकठांय केल्यात. पुलिसांनी ओगीस जॉन फर्नांडिसाक मारलो. ड्रग्सा आड कारवाय करपाक पुलीस कांयच करिनात म्हूण मायकलान निशेध केलो. कळंगुटे 3 शेक मोडले म्हूण मायकलाचेर एफआयआर घाला. ताचोय मायकलान निशेध केलो. मायकलाक थळाव्यांनी तेंको दिला. लोकांनी मोडले, एफआयआर म्हाजेर घाल्ला. एज अ पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह इट इज माय जॉब टू गो and stand over there and control the crowd. I was controlling my crowd. They went out of control because police was not taking action. 4 dance bars were demolished. They were illegally built, but they were demolished. तर ते एफआयआर म्हाजेर घातलेले. सो हांव कोणाशीन झगडोंक, हांव एकटो झगडटा. चीफ मिनिस्टरान सांगला म्हाका आतां एश्युरन्स दिला की ही वील हेल्प मी. भायले लोक बेकायदेशीर व्यवसाय करतात, तांची दादागिरी आणि बेकायदेशीर गजाली चलूंक दिवचे ना म्हणून मायकल उलयता. आउटसाइड गोवाचे लोक हिंगा येवन बिझनेस लीगल करतात, ते आर वेलकम. हुएवर इज डुईंग इलिगल बिझनेस, नॉन गोवन्स, वील बी शोन देअर वे बॅक. हांव गोंयकारा कडेन अपील करता, जे कोण इलिगल बिझनेस भायले लोक करता तांकां परत तेंच्या गांवांक धाडपाची गरज आसा. ड्रग्स आणि शिनळकी खंय बरीच वाडल्या. Illegal businesses, people who are doing prostitution in the name of massage parlors, dance bars, जे ड्रग्स विकता मोठ्या प्रमाणात फॉरेनर, मोठ्या प्रमाणात आमच्या लोकलांक दिता. थळावे मायकलाच्या फाटल्यान रावल्यात. Tourism is a backbone. It's like bread and butter for the villagers. So in order to protect the good identity of our village, we have decided to support this agitation. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षीय पावण्यार झेडपी वेंचणुकेंतल्यान फाटीं सरल्यात. काँग्रेस जिल्लो पंचायत वेंचणूक लढोवची ना. पक्ष पावण्यार वेंचणूक घेवपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक विरोध म्हूण काँग्रेसीन सोमारा हो निर्णय घेतला. काँग्रेसीचे उमेदवार अपक्ष म्हूण झेडपी वेंचणूक लढयतले म्हूण सुत्रांनी सांगले. सोमारा प्रदेश काँग्रेसीची कार्यकारिणी आनी आमदारांचे बसकेन हें थारले. राष्ट्रवादी काँग्रेसी झेडपी वेंचणूक लढोवपाची ना. जिल्लो पंचायत वेंचणूक 18 मार्चाक जातली. घेवया एक विराम.